गोय राज्याचो मुख्यमंत्री तशेंच घरमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचो मतदारसंघ सांखळेंतले भाजप कार्यालय चोरांनी फोडले। हय, तुम्ही सारकें आयकलां। शेनवारा रातची घडणूक। चोरांनी भाजपाच्या कार्यालयाचे फुडलें दार फोडून भितर प्रवेश केलो। काय मोबायल आनी रोकड लंपास केल्या म्हूण प्राथमीक म्हायती मेळटा। घडणूक शेनवारची, मात सामकी गुप्तताय पाळून ह्या प्रकरणाची चौकशी चलिल्ली। बुधवारा घडणूक घडिल्ल्याची खात्री करून घेतल्या उपरांत गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांत पयली गजाल उक्ताडार हाडले उपरांत सबंद गोंयाक ही गजाल कळ्ळी। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसांनी खंय दोगा दुबावितांक अटक केल्या आनी चौकशी चल्ल्या। चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला, तपास चल्ला। उत्तर गोंय एसपी खोलायेन म्हायती दितलो म्हूण डीजीपी अलोक कुमारान सांगलें। सांकली में वो बीजेपी ऑफिस में चोरी हुआ, थेफ्ट केस हुआ, उसमें वो केस रजिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है, कुछ सस्पेक्ट को होल्ड किया हुआ है। एसपी नॉर्थ फर्दर डिटेल। तो दोनापावला की केस कहाँ पहुंची है? उसमें इन्वेस्टिगेशन काफी अभी भी चल रही है, कुछ ब्रेक थ्रू होने से बताएंगे। अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला सर। अगर है भी तो बता नहीं सकते, फिर सस्पेक्ट भी भाग जाएगा, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जब पक्का कुछ होगा हम आपको बताएंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू। अजापाची गजाल म्हळ्यार हे विशीं आमी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाका फोनार गाठलो, जाल्यार आपल्याकूय हें आतांच कळ्ळां। आपूण म्हायती घेता म्हूण दामून गोमंतक टीव्हीक सांगलें। चोरी झाली, साखळे चोरी झाली, साखळे चोरी झाली तुमचे कार्यालय चोरी झाल्या। ते बुरटे चोर मरे ते धरले तांकां असे कशे सर तुमचे हितून चोरी जावंक शकता? बीजेपीच्या हितून पेपरात वाचले, दोन मोबाईल काय नसतं, काय करतो अरेस्ट केले तांकां तुमच्या ऑफिसान चोरी जावंक शकता का म्हणजे तुमची सरकार तुम्ही रिपोर्ट घेऊन सर कितें चोरल्या बिल्ल्या पण कितले जाणांक धरले आता? कितले जाणांक अरेस्ट केल्या? ते कोण दोघ जाण बुरटे चोर ते कोण लोकल ते सर आउटसाइड कोणतरी बायले थंय बसून आशिल्ली, कोणाक म्हाका काय डिटेल काय खबर ना इतले। मेजर किती लॉसेस तुमका? काय ना हातमारे ते हातमारे। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन राजकीय चिमटो काडीत चोरांकूय खबर आसा की कोणाकडे पयसो आसा अशें विधान केलें। सकाळी एक न्यूज आयली की सांखळेच्या बीजेपी ऑफिसांत चोरी जाली। तूं कितें म्हणपा? आनी गोंयाक परिस्थिती चोरांची पळयली जाल्यार पळय, गोंयांत स्मार्ट सिटी आसा, स्मार्ट लोक आसात आनी स्मार्ट चोरूय बी आहा। चोरांक ह्या खबर आहा खंय पयशे आहात चड ते आनी खंयच्या पक्षा कडेन पयशे आहात। सो आनी ताका दुसरें खबर आहा गोंयची पुलीस चोरांक धरनात म्हणून। देप्याची चोरी जावन एक म्हयनो जालो, अजून एकल्याक कोणाक धरूंक ना आनी धरले ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबलूय पुलीस करचे ना, पुलीस ऑफिसरांक अकाउंटेबलूय धरचे ना, हें तांकां खबर आहा। सो इट इज अ स्मार्ट मूव बाय स्मार्ट चोर्स, इतल्याच म्हणून सांगूं येता। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी या घडणुकेचेर भाष्य करतना सरकाराच्या कारभाराचेर टिका केल्या। गोयचो मुख्यमंत्री, जाचे कडेन घरमंत्री पदाचोय ताबो आसा अशें दोतर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातूच भाजपाचे पक्ष कार्यालय चोरांनी फोडप हाका कितें म्हणपाचें? चोरांनी भिवपाची गरज ना हो मंत्र गंभीरतायेन घेतला काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।